दीस शुक्रार नोव्हेंबराची 15 तारीख 2024. पहिले वाचप सांजू वावन बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप ओल्ड 4:9 पर्यंत. तुज्या भुरग्यां मदलीं थोडीं बापान आमकां फरमायल्ल्या परी स्वताचे वाटेन चलतात तें पळोवन म्हाका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्ही. आनी आतां मानेस्तिणी, तुजे लागीं हांव करतां ती एक विनंती ही: आमी समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय. हो कांय एक नवो उपादेश न्ही, बगार सुरवेरतावनूच आमकां दिल्लो उपादेश तो. मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणून तुमी सुरवेरतावनूच आयकल्लो उपादेश होस. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयिल्लो म्हणून वळखूंक इन्कार करतले सबार ठक्की मनीस संवसारांत शिंपण गेल्यात. असल्यांकच ठक्की आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात. तुमी काडटात ती मेहनत निर्फळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडिशें तुमी सत्रायेर आसा जाय. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे सरी रावनासतना ताची गड उतरून वेता ताचे थंय देव जियेना. पूण क्रिस्ताचे शिकवणेक विश्वासी राविल्ल्या थंय बाप आनी पूत जियेतात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119, 1, 2, 10, 11, 17 आनी 18. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरींच भागी. खता विणजिणीयेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळतात ती भागी. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्यान काळजान तांकां सोदतात ती सुभागी. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरींच भागी. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या उपादेशांत हांव पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. तुजेर पातक करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांव रंबोवंक धरलां. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरींच भागी. तुज्या साकराक दया दाखय. तेदवां जिवंत आसोन तुजें उतर हांव पाळटलों. म्हजे दोळे उगड. तेदवां तुजे धर्मशास्त्राचीं अद्भुतां हांव नियाळतलों. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरींच भागी. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 17, ओळ 26-37 पर्यंत. जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पियोन आसलो, लग्न करून घेतालो आनी दितालो, आनी बुर्तुगल आयलो आनी सगळी नास जाली. तशेंच घडलें लोताच्याय काळार. लोक खावन पियोन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदून आसलो. पूण लोत सोदोम थावन भायर सरून गेल्ल्या दिसास मळबारतावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळी नास जाली. हेच परी घडतलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातालो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आशिल्ले आपले बदीक काडूंक म्हणून सकला देवाना जावं. तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा पाटी वसना जावं. लोताचे स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगतां, ते राती एकच हांतुळणार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. खंय सोम्या म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें, जंय मोडें पडलां थंय गीत जमो जातलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. मियाळ. जिवीत एक मिस्तेर.
आज आसतलो मनीस फाल्यां आसतलो म्हूण सांगूंक जायना. हे घडये आमी आसांव, मुखले घडये आनी कितें म्हणलें कोणाकच नेणा. ह्या संवसारी आमी सर्व पळयणारी. आमचें जिवीत म्हणलें पळयन केन्ना संपतलें कोणूच नेणा. तरी आमचे हे जिणे पळयनाचो शेवट आमी जाणा आसाचे. तो जावन आसा सर्ग. त्या सर्गींच्या राजाक वचूंक आमी सदांच तयार आसाचे. देखून आमचें जिवीत नितीन, मोगान आनी देवभिरांतीन जियेवया. आमचें जिवीत फकत ह्या संवसाराक सीमीत जाल्लें न्ही. आमी सर्व सर्गींचे नागरीक. हे संवसारी जिवीत क्षणीक. देखून आमी नोयेच्या काळाच्या लोकांबरी खावन पियोन व्यापार करन म्हणजे केवल संवसारी संगतीक लाभ धरून जियेल्यार आमचें जिवीत नास जाता. आमचें जिवीत आमी जोडिचे तर आमी नोये बरी नितीन आनी देवभिरांतीन बरी आत्मीक जिणी जियेचे म्हणून आयची सुवार्ता आमकां परगटता. देखून आमचें जिवीत जोडूंक नितीन, मोगान आनी देवभिरांतीन जियोंक देवाची कृपा मागया.